बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाच्या भावां भयणीनो संतोसाच्या उमाळ्यांनी आनी उपकारी मोनान बरोवन आमी आयज आमच्या कातोलीक धर्मांत चोड भोक्ती आसलोल्या बागिवंत फ्रांसिस्क शावेराची परब व्हडा दबाज्यान समोरमतां. बागिवंत फ्रांसिस्क शावेरान व्हडे हुशारकायेन शुभ वर्तमान पयसुल्ल्या देसांनी परगोटले. ह्या वरवीं तो शुभ वर्तमानाचो नीज परगोटणार जालो. वेगवेगळ्या संस्कृतायेच्या तशेंच वेगवेगळ्या तोरेच्या लोकांक क्रिस्ताचो मोग वांटपाची उर्बा आनी योत. आमकां शुभ वर्तमानाचे परगोटणेंत प्रेरणा. तर ह्या मिसांत वांटो घेतना बागिवंत फ्रांसिस्क शावेराचें जिवीत शुभ वर्तमान उर्बेन परगोटूंक स्मृती फावो जावंक देवाचो आदार आमकां मागुया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, थोडोसो वेळ ओगीच रावून आमच्या दर एकल्याच्या गरजां खातीर आमी मागुया. आमच्या फामिली खातीर खास तरेन जी कोण पिडेस्त आसात, आमच्या भुरग्यां खातीर, तरणाट्यां खातीर. ह्या मिसाच्या बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ह्या वेळार आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्य हांव उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. सत्वाक घेवन सदांचांक वार मरी सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक, आमची पातकां भोगसूंक आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सोमिया काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोमिया काकलूत कोर. Ami tuka namaskar kota.
रातुया बापा उदेतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बागयोन फ्रांसिसाक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देसाच्या लोकांक तुजी पवित्र सोबेन तुवें भितर घेतली. त्याच आमच्या मोगाल सोडवणाराची ओळख आमच्याय काळजांनी मनशाक दिवचे ताणें आमची काळजां लासूं आनी ताचेर बावट दवरतल्यांक पवित्र सोबेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा तें पळोवन तुका आनी आमकां सोंदोस भोगूं. हें आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या सांगाताची येता आनी रासवर चलयता सासनाच्या सासनांक. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. कितले सोबीत पावलां तीं दोंगरा वयल्यान चलून येता ताची. बरी खबर तो हाडटा, शांती सोडवून पोरगोडटा. अशें तो सियोनाक सांगता, तुजो देव राजवट चलयता. चीत दिवन आयक, तुजें राखणें आपलो ताळो वयर काडटात. ते सगळे एकाच ताळ्यान आड्डोतात. कित्याक सोर्वेस्पोर सियोनाक परतून येता तो आपल्याच दोळ्यान ते पळयतात. गोठान जालां जेरुसलेमाचें गोरा निवासणो, कुशालकायेची उद्गार सोडात. कित्याक सोर्वेस्पोर आपले पोरजेक बुजयता, जेरुसलेमाची सोडवण करता. सोर्वेस्पोर आपलो बावलो झुजाक तयार करता आनी पृथ्वीच्यो सगल्यो शिमो आमच्या देवाची सोडवण पळयतल्यो. देवाचें उतर हें आमचो जबाब गायन करून जातलो. सगल्या संवसाराक वचात, शुभोर तो मान पोरगोड कोरात. सगल्या संवसाराक वचात, शुभोर तो मान पोरगोड कोरात. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकान शेक पृथ्वी वयर देवाक सोद गितां गायात. जाबाब सगल्या संवसाराक वचात, शुभोर तो मान पोरगोड कोरात. परमेश्वराचे मानाक गितां गायना गोडात. वयर काडात नांव देवाचें, पोरगोटात तारण ताचें. जाबाब सगल्या संवसाराक वचात, शुभोर तो मान पोरगोड कोरात. ताची मोहिमेची खबर राष्ट्रांमध्ये गाजोयात. सगल्या पोरसांक कळयात ताची कोतीत विस्मिता. जाबाब सगल्या संवसाराक वचात, शुभोर तो मान पोरगोड कोरात. पोरसानो आयकात, देवाक नमस्कार करात. परमेश्वराची मोहिमा आनी बोल ओळखून घेयात. जाबाब सगल्या संवसाराक वचात, शुभोर तो मान पोरगोड कोरात. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात, ताणें थीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जाबाब सगल्या संवसाराक वचात, शुभोर तो मान पोरगोड कोरात.
घेवन पावलून कोरीतकारांक बरयलेलें पयलें चिटीवेलें वाचप. भावा भयणानो, शुभ वर्तमान परगटचें काम म्हटल्यार म्हाका वडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो. तें हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. म्हजे कुशीन हें काम हांव कोत्ता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजे कुशे विणें हो कारबार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शुभ वर्तमान म्हाका दिता ते होक सोडून हांव तें फुकट परगट्टां, तातूंतच म्हजी मजुरी आसा. सगळ्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनय सगळ्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जाला. असोक्तांक जोडून घेवंक असोक्तां बरोबर हांवूय असोक जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगळ्यांक सोगोट जालो. शुभ वर्तमानान म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगळें हांव करतां. देवाचें उतर हें. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. गरिबांक बरी खबर दिवंक आनी कैद्यांक सुटका परगटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. मार्क पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. इकरांक दिसती पडून जेजून म्हळें, आख्ख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रचनेक शुभ वर्तमान परगटात. जो सतमानीत आनी पवित्र स्नान घेत तो सोडवून झुडटलो, पूण जो सत मानिना जायत तो कास्तीचें फर्मोण घेतलो. सत मानतल्या बरोबर ह्यो खुणा आसतल्यो. म्हज्या नांवान देवचार काडटली, 8व्यो भासो उलयतली, सोरोप दोत्तली आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवताचेर हात धरून तांकां बरी करतली. आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच वयर स्वर्गार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. तांणी वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान परगटलें. सोमी तांच्या सांगाता वावुरतालो आनी बरोबर जातल्या विस्मितां उदेशी तांचें उतर थिरायतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. म्हाका नी तुका क्रिस्ता. एकोणीस वर्सांचो तरणाटो आपलें घर गांव सोडून पॅरीस विद्यापिठांत भरती जाता. बरें शिकप करून
यश जोडून पदवी जोडून आपूण एक व्हड मनीस जातलो म्हूण ताजी सपनां आसलीं. पॅरीस शारांत इनास नांवाचो एक ताका आनीक एक विद्यार्थी मेवता. तांची इश्टागोट वाडटा आनीक इनासाची उतरां ताच्या काळजांत रिगतात. आख्खो संवसार तूं जोडीत आनी आपलो आत्मो इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. वॉट डज इट प्रॉफिट अ मॅन टू विन द होल वर्ल्ड बट टू लूज हिज ओन सोल. आदी ह्या उतरांक ताणें कान दिवंक ना, पूण आतां ह्या उतरांचेर नियाळ करून आपल्या जिविताचो मार्ग तो बदलता. इनासाच्या जोम्यांत भितर सरून क्रिस्ती धर्माची शिकवण खोलायेन तो शिंगता. पाद्रीपणाची ओर्द तो स्विकारता आनी आपलें संपूर्ण जिवीत जेजूच्या पावलांनी चलूंक फुडें सोदता. शुवर्तमान परगटूंक आपलोच देश आनी लोकांक फाटीं सोडून तो एका नव्या संवसाराक फुडो करता. आनी आसेच्या लोकांक जेजूचें शुवर्तमान परगटूंक आमच्या माणकुल्या गोंयच्या शारार आपलीं पावलां दवरता. ताच्या ताळ्याक कान दिवन पालो दिवन हजारांनी लोकांनी क्रिस्ती धर्म स्विकारलो. हो वावर कोत्ताना ताका जायते आडकोडींक फुडो करचो पडलो, पूण देवाचेर आपलो विस्वास दवरून तो आपलीं पावलां फुडें मारीत रावलो. आनीक 46 वर्सांचे तोरणे पिरायेर ताच्या जिविताची वाट पालवली. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी सान फ्रांसीस सावियराची परब संभ्रमता. मोगान आमी ताका गोंयचो साहेब म्हूण वळखता. आयच्या पयल्या वाचपान इजायास प्रवादी आमकां खात्री दिता की देव आपले पोरजेचो सांबाळ करतलो. आमकां पातकांच्या गुलामपणांतली तशेंच मरणाच्या चोपक्यांतली तो सोडयतलो. आनी दुसऱ्या वाचपान सान पावलू आमकां आमची जबाबदारी उगडास कोत्ता. जेजूच्या पाटलावदारांचो कायदो शुवर्तमान परगटपाचो ना फकत पाद्रींचो आनी माद्रींचो थोड्या लौकीक भाव भयणीचो, पूण आमा सोमेस्तांचो कायदो जेजूचें शुवर्तमान परगटूंक. आनी आयच्या शुवर्तमानान कितें आमी परगटूंक जाय ताचेर आमचीं मनां उजवाडायता. आमकां जाय तें न्हू, संवसारी जाणवाय न्हू, आमची कल्पना न्हू, पूण जेजूची बरी खबर, जेजूची शिकवण. आयच्या फेस्ताच्या समयार प्रितीच्या भाव भयणीनो, सान फ्रांसीस जावियराच्या कुडीचेर नदर मारून आमी ताच्या रेलिकेचेर वेनरेशन करून आमी आमच्याच जिविताक 3 अशे आवंडे दवरुया. पयले सुवातेर शुवर्तमान परगटचे आदीं देवाच्या उतराचो खोलायेन आमी मोग करचो गरज. सान फ्रांसीस जावियरान देवाचें उतर वाचून ताचो अभ्यास करून ताचेर नियाळ करून तें आपल्या जिवितांत आपणायलें. ताचेच भाशेन आमच्याय जिवितांत देवाच्या उतराक आमी पयलो आनी वयलो जागो दिवंक गरज. ताचेर दर दिसाक नियाळ करूंक गरज आनी देवाच्या उतराच्या उजवाडाचेर आमचीं पावलां मारूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. दुसरें म्हणल्यार ताणें परगटलो संदेश तो जालो. ही बिकेम द मेसेज दॅट ही प्रोक्लेम्ड. जें तो परगटतालो तें तो आपल्या जिवितांत जियेतालो. जेजू भाशेन मोलायेन तो दुसऱ्यांक लेखतालो. आपस्वार्थी न्हू, पूण निस्वार्थी जिवीत तो जियेलो. गोरजेवंतांचो, पिडेस्तांचो, कोण नासलेल्यांचो आस्कारी तो जालो. आनी ताच्या वावरांतल्यान
जेजूची कृपा हजारांनी लोक भोगूंक पावलो. प्रियच्या भाव भयणीनो, खरी भक्ती ना फकत ताच्या कुडीचो उमाव घेवप वा रेल्लिकेचो उमाव घेवप वो नोवेनान आनी फेस्तांत भाग घेवप, पूण ताणें शिकयलेले गूण आमच्या जिवितान आमी पाडूंक गरज. ही जावन आसा खरी भक्ती. आनी शेवटाक शुभ वर्तमान परगटूंक ताकतीन तो भरलो. देवाचें उतर परगटूंक गांव गांवांनी देसा देसांनी तो भोंवलो. लॉज वो भिरांत फाटीं दवरून काडोकांत आसलेल्यांक उजवाड ताणें दिलो. सान फ्रांसीस जावेराच्या जिविताचेर नियाळ करून पोप फ्रांसीस पापसाहेब आमकां अशें सांगता. आनी हें खास तरेन आमच्या तरणाट्यांक, हांगासर हांव पळयतां जायतीं तरणाटीं आसात. Young people who are restless and do not know what to do with your restlessness, look at Xavier. San Franciscaचेर Xavierचेर नदर घालात. Look at the horizons of the world. Look at the people in need. गरजेवंतांचेर तुमची नदर घालात. Look at the people who are suffering. They all need Jesus. सगल्यांक जेजूची गरज. आनी हें सान फ्रांसीस जावियर आमकां शिकयता. जेजूची मिशनरी आज्ञा स्विकारून सगळी तुमची उर्बा शुभ वर्तमानाचे सेवेक घालात. हेंच आमकां पाप साहेब करूंक आपयता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज सान फ्रांसिसाचे मजतीन मागुया की आमी दरेकलीं हांगासर जमा जाल्यात ती खरेंच आमचो क्रिस्ती भावाट खोलायेन आमी तो ओळखून घेवंक, बरे भाशेन तो जिवंक आनीक संवसाराक जेजूची आमी साक्षी जावं. उबी रावुया. सोतमंता देवाक पृथ्वीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं सांबावलो. आंकवार मारयेथाय जल्मलो. पोंस पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले. ताका क्रुसार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. मेलेल्यान स्वर्गार चडलो. सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलो. थंय तान जिव्या आनी मेलेल्यांची मसुबी करूंक तो येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एककार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आयज आमी ताच्या जिविताचेर नियाळ करता तेन्ना आयच्या काळार आमी शुभ वर्तमानाची परगटणारां जावंक भाग्योन फ्रांसीस जावियराचे जायते गूण आमकां आदार दितात. पवित्र सोबेच्या फुडारांनी भाग्यवंत फ्रांसीस जावियराचे देखीन, उर्बेन आनी दिरान सगळ्या राष्ट्रांक शुभ वर्तमान परगट करूंक बापाचे बोल तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. संवसारांतल्या मिशनारांनी खास तरेन गांवगिऱ्या वाठारांनी मिसावांचो वावर करतेल्यांनी पवित्र आत्म्याच्या बोलान आनी भावार्थ्यांच्या मागण्यांनी मिसांव फुडें व्हरूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. भावार्थ्या खातीर कोश्ट संस्थोल्यांनी
बागीवंत फ्रांसीस शावेराची देख तांकां बुजवण दिवं आनी ह्या वरवीं क्रिस्ताक सोदांकाल ती विस्वाशी आसूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आयची समोरमणी आमचो भावार्थ खोलाव आनी आमच्या बागीवंतपणाक आदाराची जावं आनी ह्या वरवीं दिसपट्ट्या जिवितांतल्यान आमी शुभ वर्तमानाक गोवाय दिवंक देवाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. परत एकदा आमच्या खास गरजां खातीर आमी मागुया. ही मागणी आमी करता जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी भयणीक आमच्या नाते पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा सर्व मनशाच्या तारुका आमा मनशां पासत कुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. कुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्माक हाडूंक बागयोन फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव करचिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भाव भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरां तशें जिणेचे चालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कोर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काली आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो फ्रांसीस सावियर तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब सबरमूक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिंकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा खरोच पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरून सोंसून वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पिवची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट पोरगोटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवडी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेलेल्यांक समेस्तांक तुजें पोरसुळीत मुखामळ पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवन चुजे, भाग्यवन धर्मदुतां आनी सोर काडीतका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर भाग्यवन फ्रांसीस शावियर, भाग्यवन जुसेवास सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीम मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्ववंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलोलें प्रार्थना आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां.
सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवोशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिया देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूट कोर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूट कोर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कमुन्यांव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कमुन्यांव घेवचो While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणी बप्तिझम संस्कार घेतलेला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिज्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए
जेसू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां भरता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणान ताका आमी दिनवासुया. सगळीं आमी उबी रावया. प्रितीच्या बापा, बागयोन फ्रांसिस्काच्या काळजान पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशाचो मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटोय. ताचे असले उर्बेवून धर्म परगटणार आनी वीर भोक्त आमचें मोदें उपजोय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्यांक सोंपता तशें आमचें जिवीत मानूं. विस्वासी वावराड्यांक तुवें बसायलेलें तें इनाम जोडूंक पावूं. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं मातशें बसात. मोगाळ भाव भयणीनो, सगल्यांक तुमकां बागयोन फ्रांसीस शावेराची कुशाल भरीत आनी कुरपेन भरलेली दोबाजीक परब आमी आवडेतां. हॅपी फिस्ट. आयज पुरबी दिसा मिसाची भेट समोर उबलोल्या यादनीक भावाक फादर बांजिल्यांव तेक्सेऱ्या ताका तशेंच सोह बलिदानांत वांटो घेतोल्यांक आमचे दिनवास, तशेंच आमच्या गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास. आतां ह्या उपरांत मिसा आसतली 8:30 वाजता, दोबाजीक मीस 10:30 वाजता इंग्लीश भाशेन, दोनपारां 12:15, सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन. आयज सकाळीं आदेसाक आमचो व्हीलचेअर कावंटर बंद आसतलो, पूण सांजे आदेसाक 2 ते 6 पर्यंत तो उक्तो आसतलो. फाल्यां तावन आमची मिसां ह्या दिसांनी जाता तशींच चालू आसतलीं आनी ही मिसां आमचे डायोसिजींतली दर एक फिरगोज समोर उमतली. आयज कुमसारां तशेंच कावन्सिलींग आसचें ना. फाल्यां तावन परतून सुरू जातलें. फाल्यां 8:30 मीस इंग्लीश भाशेन जातलें आनी त्या मिसाचेर आमचो अपोस्तलीक नुन्सियो यजमानपण चलयतलो. मोगाळ भाव भयणीनो, खेरीत चोत्राय धरची. आतां भायर वेताना माटवांत आसा ताणें पयलें भायर सरचें. उपरांत जीं कोण 8:30 वरांची मिसांत आयल्यान ताणीं आपली बसका घेवची. सगळीं आमी उबी रावया.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमच्यो तोकल्यो भागोयात. सोर बुजवणेचो देव तुमकां आपलो आशिर्वाद दिवंक आनी आपले सोसकायेन तुमचें जिवीत भरूंक. सर्व आकांतांतली तो तुमकां वाटावंक आनी तुमचीं काळजां आपल्या मोगान थीर करूंक. भावार्थान बोरवंशान आनी मोगान तो तुमकां भरूंक आनी ह्या संवसारान तुमचें जिवीत बऱ्या कुरण्यांनी फोलादीक करूंक सासणाच्या सुखाक तो तुमकां पावूंक. आनीक सोर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर दिवंक आनी तुमचे सवें सदांच आसूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. भाग्योंत फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्योंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सोगलेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखाणटा. आमेन.